मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बेतोड्या आशेवाड्यार 4 म्हयन्यांसावन उदकाचे खर त्रास. पीडब्ल्यूडीन हो प्रश्न बेगोबेग लावचो तडीक मागतात थळावे. केन्ना जातलो सुटावो लोकांचो प्रश्न. मतदारांच्या आंकडेवारीचेर चल्ल्या गडबड. आमकां जाय स्पश्टीकरण. म्हापशेच्या कार्यकर्त्यांनी दिलो भर. मामलेदाराक केले निवेदन सादर. बायणा जाल्ल्या लुटमारी प्रकरणात सामील आशिल्ल्या 6 जाणांक धरपाक पुलिसांक येस. एक दुबावीत अजूनय फरार. ताचो सोद आसा चालू. पीआयन दिली माहिती. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मतदारांच्या आंकडेवारीचेर गडबड चल्ल्या. आमकां स्पश्टीकरण जाय. आमकां एफिडेवीट जाय. म्हापशेच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांचे अनियमीत भर घाली. तांणी मामलेदाराक निवेदन सादर केलें. राज्यांत मतदारांच्या नांवार व्हडलो घोटाळो चल्ला म्हणपाक अतिताय जावची ना. एका घरांत 3 जाण रावतात जाल्यार वळेरीचेर 6-7 जाणां कशीं कितें येतात. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हें प्रकरण वाडत चल्लां. आमी खंयच्याय घरांत वचून पळोवणी करतले आनी चूक आसल्यार बीएलओ आनी मामलेदाराक धरतले. समाज वावुरपी संजय बर्डेन शिटकावणी दिली. प्रत्येक बीएलओ प्रत्येक घरांत वयतात आनी ते घर ओनराक मेळटा. घर ओनराक मेळटा आनी ताका सांगतात तुजो एक फ्लॅट जर आसा ते फ्लॅटान आपूण गेल्लो. ते फ्लॅटान 8 वर्सां पयलीं एकटो कोण भाड्याक रावतालो. 5 जाण भाड्याक रावतले. तेंच्यांनी इलेक्शन कार्ड केल्ले बीएलओ घट धरून. आयज ते मनीस थंय रावना. तो मनीस रावना. तो बीएलओ थंयसून ती नांवां घट करतलो काय करचो ना. घर ओनर जो आसा जो फ्लॅट जो घेतलेलो तेणी एनओसी दिल्लेलीच नासता. एनओसीच नासता. पूण हे बीएलओ तेंची नांवां इन्क्लूड कशी करता हे आमकां मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. जे बीएलओ आयज जे रिटर्निंग ऑफिसराच्या अंडर काम जे करता आनी चीफ इलेक्टोरलाच्या अंडर हे मामलेदार हो गोंयचो चीफ मिनिस्टर हे चीफ इलेक्टोरल आनी चीफ आमचो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेंचे आमचो हे आयकतले हे बीएलओ तेंचे फुड्यान कांयच न्हू मरे. हे बीएलओ जे आमचे भुरगे गोंयचे जे आसात भुरगे जे काम करतात तांकां बाबड्यांक कांयच खबर ना कितें आयज चालू आहा. ते वयतात 800 जर मतां 800 जर एका वॉर्डान जर मतां आहा तांकां 500 मेळिल्ली आसा. 300 मेळना. 300 जर मेळोंक ना तर 300 नांवां हे डिलीट करतले हें सांगतात. हांव गोंयच्या लोकांक सांगू करता की आयज जे गोंयांत जे कितें चालू आसा ते खरोखरच दुर्भाग्य आमचें आसा. पणजी जेन्ना सीओ मेळ्ळे ताणें सांगलें की बाबा देर वॉज अ मिटींग बिटवीन द बीएलए आनी बीएलओ आनी बीएलए जे पळय आसात अक्रॉस ओपोजिशन पार्टी जे आसात 9 पार्टी आहा टोटल तांकां सगळ्यांक सांगलां की बाबा तुमी बीएलओ बरोबर तुमचे रिप्रेझेंटेटीव धाडात. पूण आमी पळयतात की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आरजी पार्टी ताचो सर्वे सर्व आमी म्हणटात की मनोज परब सदांच आतां कितलींशीं वर्सां जालीं बॉम्ब मारता की बाबा गोंय गोंयकारपण. तो पोगो म्हणटा पीपल ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा. तो म्हणटालो की हे वोटर्स व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह जावपाक जाय जाल्यार तूं खंय आसा तरी खंय रे एसआय येदो व्हडलो हो मोठो प्रोसिजर कंडक्ट जाता आतां वोटर व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह आसा जाल्यार तुमचे रिप्रेझेंटेटीव कित्याक ना ग्रावंडाचेर हांव विचारपाक सोदतां. तुवें कितें सामील जालो आतां बीजेपी. जो बीएलओ गोंयांत जे बार्देस तालुक्यान जो कोण काम करता तेजेर आमी नांव मागला खंयच्या पार्टाक काम करता तो आमी सर्टनली आमी एक्टिविस्ट आमी गोंयांत जे काम करता आमी विथ हेल्प ऑफ ऑल शंकर कोजी आमी सगळे वयतले आनी एका खंयचे झपकून एक बीएलओचें नांव घेतलें आनी तेजे पार्टार आमी वयतले आनी ते घरान आमी तांकां विचारले तुमी हे घरान आहात तुमी रावता काय म्हणून. आनी जो तो मनीस जर मेळोंक ना घरांत जाल्यार आमी ते थंयसरले बीएलओ घट धरतले आनी मामलेदाराक घट धरतले. म्हणून आमी एफिडेवीट मागता. आमकां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांची प्रेशरायज करपाक न्ही. आपल्या गोंयच्या भुरग्यांक तरी बरें पडटलें. आपूण एफिडेवीट दिल्या आपणाक भंय दिसता आपणाक विचारपी कोण तरी आसा म्हणून. ना पूण तेणी एनीवेज कितें तर गडबड केला ते गव्हर्मेंट कामान तो रॉंग केला ते एनीवेज तांकां लागतलेच न्हू. They will be prosecuted as per the government conduct. As per Constitution of India, जो मनीस ज्या घरान रावता तिने तो प्रॉपर एड्रेस दिवपाक जाय आनी जो बीएलओ जो काम करता तो म्हयन्यानी पगार घेता आमचे कडल्यान तुमी आमकां लागून काम करपाक जाय न्ही. जो ऑफिसर जो आसा तो ताका पगार दिना टॅक्स पेर पयशे दिता न्ही. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. बायणा हांगा जाल्ल्या लुटमार प्रकरणात सामील आशिल्ल्या 6 जाणांक धरपाक पुलिसांक येस आयला. आनीक एक दुबावीत फरार आसा. ताचो सोद चालू आशिल्ल्याचे पीआयन सांगले. या प्रकरणात बरीच वसुली जाल्या आनी आरोपीक गोंयांत हाडपाचे काम सुरू आसा अशी माहिती तांणी दिली. खरें म्हाका आनंद जालो. केस विच हॅज नो ब्लायंड केस. हांवें खूब ट्राय केली क्लूज दिवपाक. आमी कितले क्लूज दिले
पूण इट वॉज ए ब्लायंड केस. कोणाक म्हूण धरतलो. हांवें सगळे वर्कर सुद्दां म्हजे हॉनेस्ट आनी हांवें थोडे थोडे सांगले. पूण म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केलो. म्हाका PI फोन करता, DYSP फोन करता आनी म्हाका तांच्यांनी बरें बरें सगळें सांगलें. SP वास्को आमचो PSI आमचो PI शेरीफ जॅकीस ताणें सुद्दां फोन केलो. म्हाका फोन करत आसलेले ते, आज तुका आमी हिट दिता, मातशें पळय कोण मेळटा तुका जाल्यार सांग. फोटो दाखयताले म्हाका. आनी दीस बी ना, रात बी ना, रात्री 2 सुद्दां म्हाका फोन केला तांच्यांनी. हांव मनशां वळखता, त्या मनशां वळखता करून हांव तांकां खरें तांचे उपकार मागता. See, the message to them is the result. And see, everybody can give their views, they can say what they want. But we were on the track, we are working. We cannot disclose to you what are we doing, because our disclosure could reach to the accused and they could go absconding again. But we have worked. And people say, I am not there at the police station. I was there at the police. I was holding charge of Vasco also. I was there at Vasco. Nobody told me who is coming. But there is no limit to talk and there is no bone for the tongue. Sir, different parts of India, these culprits were there. How many teams were dispatched? We had sent quite a lot of teams. We had sent teams to Orissa, Maharashtra, Bangalore. But finally managed to crack the case. Those who help themselves and work hard, even God helps them. So without working hard, there is no success. But in this, we worked really hard. And we got the success. But as of now, 6 people have been arrested. 6 people arrested. And one more person who is there, we are tracking him. Should be arrested very soon. But the recovery of gold is also there. Yes, it's done. Victim has identified everything. Yes. We have shown So it is 100% crack Yes. case. Taking updates. Right, first day पासून सांगतालो PCR मॅन कशी आयली. विदिन नो सेकंड हांव देंवता, इंजर्ड देंवला. PCR हांगा 3000. हांवें तुमकां सांगले इतले फास्ट हांवें PCR कांय नाच पळोवना. आनी इतले फास्ट पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन. आनी म्हाका लोक म्हणटा हांगा बसून, अरे कितें करता पोलीस, हें करता. हांवें सांगलें तुका कितें खबर आहा, तुका कांयच खबर ना. म्हाका ते दीस रात मीत म्हाका कांय ना. म्हाका फॅमिली सगळ्यांक फोन करत आहा ते. अरे ह्या मनशाक वळखता, त्या मनशाक वळखता, तूं केन्ना आयलो, केन्ना गेलो, तो केन्ना आयलो जॉईन जाल्लो, केन्ना सांग. अशें म्हाका ते कशें सोडूना. आनी म्हाका ताका सांगलें तूं बाबा तांचेर हें घालनाका, आरोप घालनाका. They are on the right track and they will definitely crack the case. गोवान कितलीशी एरिया आसा तांकां लिपपाक आनी ती क्रॅक खंय केस जाल्या, बँगलोर. आय रियली एप्रिशिएट गोवा पुलीस. हांव DIG वर्षा शर्माक न्ही हांव एक थँकफूल म्हणटा फ्रॉम माय हार्ट. कित्याक तिने एक चॅलेंज मारिल्लें एक लेडिसान की आपूण हांकां धरूनच दाखयतलो आनी तिने लेडीज रिस्पेक्ट दवरलो. आय एम व्हेरी सॅल्यूट फॉर हर. आनीक हांव सगळे लोकांक थँकफूल आसा. आनीक आतां हांव सकाळ फुडें जे गेल्ले पळय तेन्ना म्हणटाले की म्हाका वचपाक आतां भंय दिसता. आनी आतां हांव जाल्यार एक पांयार वचपाक तयार आसा. आतां घरा वचपाक परते भंय दिसना, तितले दीस तुका भंय दिसतालो. आतां आमी फाल्यां पोटली सुटली घेवन आमी चालले घरा. आमकां कांयच भंय दिसना आतां. नाव यू आर फायनली आमी आतां कांयच ना. आतां आमकां दिसता की एक सरपाच्या बिणाक न्ही हात घालो असो दिसता आनी ती केस आतां रिजॉल्व जाल्ली. गोवा 365 खातीर हिरो माले, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेतोडा आशेवाड्यार थळाव्यांक फाटले 4 म्हयन्यां सावन उदकाचे खर त्रास जावपाक लागल्यात. PWDन हो प्रश्न सोडोवपाक जाय. नितळसाणेक धोको आसा अशें थळाव्यांनी सांगलें. तशेंच उदकाच्या टँकराची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पानी नहीं आता है लेकिन बिल आता है. नल को पानी का हमको नल ही नहीं है, कलेक्शन ही नहीं मिला हमें अभी तक. कितना घर है अभी यहाँ पर 100 प्लस से घर रहेगा. कितना घर को कनेक्शन नहीं है. अभी हमारा ऊपर 2 घर है. हम लोग अभी डेली जाता है, बोलते आपके ऊपर पानी नहीं चढ़ता, हम लोग क्या करेगा. पहले तो हम लोग स्टार्टिंग में आया तो रास्ता भी नहीं था, लाइट भी नहीं था. रास्ता हुआ, लाइट हुआ, ये पानी का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ. अभी आज फ्राइडे था, नहा के जाया था मैं, सब नहा के नमाज गया पड़े. तो आप आए चेक करो, पानी जब भी आता है तभी नहाने का. क्या करेगा हम लोग. पीने के लिए कैसा भी करके पानी लेके आता है किसी पास मांग कर, लेकिन पीने का तो मांग चाहिए. अभी जो कपड़ा धोने के लिए कभी पानी नहीं, कभी बहुत टाइम तक. अभी बारिश खत्म हुआ, बारिश से थोड़ा तक चलता था. बारिश आया, पानी भर के जिंदगी गुजार सकते थे. अब पानी बारिश गया तो मुश्किल होता जिंदगी गुजारना. जेन्ना आमची पायपलायन सेपरेट घालता म्हणला न्ही बावुंडी ID5, त्या मेरेन आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. जी वयर पायपलायन आमकां
6 महिने वयतले खंय 1 कोटी रुपये सांगला सँक्शन जावपा 6 महिने वयतले खंय ती पायपलायन आणि कोण तो सही केले जातले तोपर्यंत तुम्ही टँकरी हांगा दिसाक 2 तरी धाडा अंबाजी न्ही आम्ही सांगले दिसाक आमकां 2 तरी टँकरी जाय म्हणून एक दीस सोडून एक दीस 2 टँकरा जाय पण तुम्ही म्हणता 5 दिसांनी एक टँकर येता ती धाडटा न्हू आमी कितें करपाचें आमचे कडेन टँकर ना आम्ही सांगपाचे आम्ही केले आम्ही टँकर घेऊन तुमच्या हाती बने भाऊ 35 का 37 कितली घरां आसा आम्ही लिस्ट काढलेलं आसा दिला टँकर 50-60 लोक आसा हांगा घरा गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. म्हापसा बाजाराची बिकट स्थिती नविदाद उरली ना. अखेरेक म्हापशेच्या आमदारान बाजारपेठाचे लक्ष केंद्रित करून एक महत्वाची बसका घेतली. म्हापसा मार्केटाचो जीर्णोद्धार करप हो बसकेचो मुखेल हेत आशिल्लो. आमी टप्प्याटप्प्यान नवनिर्माण करतले आनी येवजण निमाणी करचे पयलीं विक्रेत्यांचो विश्वास आनी सुचोवण्यो घेतले अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. 60 वर्सां उपरांत म्हापसा मार्केटांत बदल जावपाची आस्त लोकां मदीं आसा. खरोच हो बदल जातलो? वेळच सांगतलो. आमकां खबर आसा आमी सदांच सांगता सगळे जाण सांगता की म्हापशेचो बाजार जो आसा इज द सेंट्रल हब ऑफ बार्देस. सगळे जाण म्हापशा येता. आयज मेरेन खूब लोक म्हापशा बाजाराक येता. खंय तरी 60 वर्सां जालेली आसा हेजे बाजाराचेर खंय कांय जावंक नासलें. आमकां खबर आसलें की 5 वर्सां पयलीं एक 20 कोटीचें एलोकेशन जाल्लें फॉर रिफर्बिशमेंट ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट. बट तितून एक क्लॉज आसलो, खूब जाणांक खबर नासलें की तितून एक क्लॉज आसलो की रेवेन्यू वाडोवपाची एक तितून एक क्लॉज आसलो. वेर इफ वी आर स्पेंडिंग 20 crores वॉट एडिशनल इनकम वील म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल गेट. त्या कारणाक तें काम उरलें. अल्टिमेटली द प्रोसेस मूव फॉरवर्ड. वी डीड रेनोवेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लायन्स इन म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट. वी डीड वॉटर लायन्स. वेगवेगळे तरेचे आमी बेसीक नेसेसिटीज जाल्ले जे तांकां रिक्वायरमेंट आसले ते आमी दिवन दिले. ऑनरेबल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मंत्री आतां बाब सुदीन ढवळेकर, तशेंच PWD मिनिस्टर त्या टायमा वयलो बाब निलेश काब्राल, आतां बाब सुभाष फळदेसाय, बाब दिगंबर कामत, ते सगळे रिशफल जाल्या नंतर खूब डिपार्टमेंट्स चेंज जालेले आसा. बट दीस प्रोजेक्ट वेंट ऑन द बॅक फूट बिकॉज म्हापसा देर वॉज सम वर्क दॅट हॅड टू बी डन. अंडरग्राउंड केबलिंग जालें त्या कारणाक हें काम उरलें. म्हापशा बाजारान उजो पेटलो बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट सर्किट वायरी आदले आसले. सो ऑल दीस प्रॉब्लम्स हॅव बीन रिजॉल्वड विथ रिगार्ड्स टू म्हापसा मार्केट. द बेसिक्स फंडामेंटल बेसिक्स जे आसता लायट आनी उदीक हे खंय तरी आयज आमी म्हणूंक शकता की बाजारान एड्रेस जाल्लेले आसा. आतां कोणाच्या दुकानान भितर वायरींग सारकें ना, दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ते जो कोण ऑक्युपायर आसा तेणें पळोवन घेवचें. बट अल्टिमेटली द मेन पावर सप्लाय, द ट्रान्सफॉर्मर्स, वयल्यान लायटीचे वायरी वयताले, दॅट ऑल हॅज मूव्ड अंडरग्राउंड. So this is a good news for the people of Mapsa and for the market vendors. But this meeting was primarily regarding the letter I had made to Honorable Minister Vishwajit Rane during the inauguration of the renovation of the Mapsa Municipal Library. 2-3 महिने पयली inauguration जाल्लें तेन्ना. So there was a proposal that this project may be taken up with other funding from GSUDA so that there is no financial implication on the शॉप दुकानदार जे आसा पळय तेंचेर खंय तरी तो फायनान्शियल बर्डन ना येवचो म्हणून. सो विथ देअर एक्झिस्टिंग रेट्स ऑर वॉट एवर रिन्युअल वॉट एवर रेट्स दे आर करंटली पेईंग इन द सिस्टम एज पर तेंचो चार्टर जो आसा एज पर दॅट शेड्यूल दॅट विल कंटिन्यू. बट दिस प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप थ्रू GSUDA विथ द हेल्प ऑफ आवर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे and of course our honorable chief minister Dr. Pramod Sawant, wherein there will be a full facelifted Mapsa municipal market which will be taken up in phases. The first phase will be the first line where we say the entrance, the rota jo ami manta. That line, 2 blocks behind that, Shakuntala, that square that is there, and 1 block behind that. Total 1, 2, 3, 4 blocks will be taken up in the first phase. This is just a primary meeting, preliminary meeting. जे आमी वेंडर जे आसा आमचे शॉपकीपर जे आसा तांकां ऑन बोर्ड घेवपा खातीर हाव दे थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट, वॉट दे थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट, हाव they like it, what are their suggestions, एक suggestions feedback घेवपा खातीर, so that the department can move forward to prepare the final presentation so that we can all approve it. It is approved in principle, पण तरी तेंचे थोडे suggestions असले where they want to accommodate some things, they want to कोणे suggestion दिले की सोलराचे provision करचे so that Mapsa market could be one of the first markets that run on solar power.
सो दीज टायप ऑफ थिंग्स ते खंय तरी फायर हायड्रंट्स आसा, शकुंतला स्क्वेअर जो आसा तो खंय तरी एलिवेट करपा खातीर, पार्किंगाचो विशय आयलो. सो खूब गोष्टी जे मांडलेले आसा दॅट ऑल विल बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन वायल प्रिपेरिंग द फायनल एस्टिमेट फॉर दिस वर्क. So however government wants to decide on that, how much allocation they can give, that is the prerogative of the government. जी आमकां म्हायती मेळ्ळा तेजे म्हणजे लास्ट जी कावन्सील मिटींग जाल्ली तेन्ना मार्केट एरियेचो गार्बेज कलेक्शन तेंच्यांनी प्रायवेट एरियेक दिला. तशें समजा जालें न्हू जाल्यार मार्केटचे गार्बेज कलेक्शन बरे पैकी जातलें असं आमकां दिसता. आता कितें जालां आश्वासन आमी इतकी वर्सां जी आमची मागणी आसली पळय ती प्रत्येक फावटी घेवन येताली. आतां फर्स्ट टायम अशें जालां की आमकां आमदारां कडल्यान आमंत्रण मेळ्ळें की आपल्याक मार्केटाचे प्रॉब्लेम डिस्कस करचे. म्हणजे आमी सगळे कमिटी प्लस जे आमचे मेन मेंबर्स आहात सगळे आमी वेपारी येयल्ले. आतां आमची सदांच एक मेन प्रॉब्लम आसा मार्केटाचो की हांगा फुटफॉल कमी जाला. मार्केटान येवपी लोक खूब कमी जाला. ताका खुबशीं कारणां आसात. हांव कारणां वचना पण आमची जी मागणी आसली पळय ती मार्केटाची खंय तरी एक इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, जी वातावरण जावं मार्केटांतलें जे कस्टमर मार्केटान येवपा खातीर जी फॅसिलिटी जाय ती खंय तरी आसपाक जाय. आनी जे आमकां एक प्रेजेंटेशन दाखयले गेले तेजे जे थोडेशे पॉयंट आसात पळय ते आमकां आवडले. जे अशें समजा जायत प्रत्यक्ष एक्चुली प्रेजेंटेशन दिसता बरें पण जेन्ना ते प्रत्यक्ष जाता तेन्ना खरी न्हू. पण समजा ते जाता न्हू जाल्यार आमी तेजें स्वागत करतले. आनी जे जावंक जाय पळय ते आतां फंडींग येवपाक जाय. समजा गव्हर्मेंटान जो प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार आमी तेजें स्वागतच करता. आणि रिगार्डिंग द CCTV कॅमेराज जे प्रोजेक्ट आहा पळय तेतून सगळे आसा. CCTV आहा, गार्बेज कलेक्शन आसा, प्लस पेवर्स येतले, फायर रेंडर्स, मागीर ती शकुंतला आमचे आसा पळय तेजे न्यू तरेन डिझायन जातलो. जे शकुंतला आसा ते पुतळो तसोच उरतलो फक्त तेजे डिझायन दुसरे तेंच्यांनी प्लॅन केला. तर आमकां प्रायमरी फेसिया आमकां मान्य आसा. जे दाखयलें प्रेजेंटेशन पळय आमकां मान्य आसा. आमी फक्त कितें सांगता हे आमी फक्त 10 जाण येयल्ले. आमी वचून आमच्या वेपाऱ्या फुड्यान एक मिटींग घेता, तेंच्या फुड्यान हे मांडटा. हे प्रोजल मुन्सीप जे आमकां आमदारान दाखयला पळय ते आमी मांडटले आनी तेंचे अप्रुवल घेतले आनी आमी आमची मान्यताय दितले. तर ह्या सध्या आमच्या उलोवपाक एक प्रिलिमिनरी हेजेर आसा आनी आमकां आमदारान परत सांगला की अशेंच आमी परत आनी एक म्हयन्याभरान 22 दिसांनी अशें आमी परत मेळोया. आनी बरेचशे डिस्कशन आयज जालां. आनी कितें तुमकां कितें न्यू सजेशनां दिसता कित्याक हो प्रोजेक्ट मातसो खूब वर्सांनी आमच्या मार्केटा बजेट करता न्ही. सो तांच्यांनी सांगलां की सगळ्यात कितें करता तें आमी सगळ्यांचे आयडियाज घेवन सगळ्यांचे व्ह्यूज घेवन आनी सगळे बऱ्या हितून आमी फुडें 40-50 वर्सां आनी काय मार्केटाक जावचें ना. आनी बऱ्या हितून आमी ते सगळ्यांचे हे घेवन करूया अशें म्हणून हांव जे तेंच्यांनी एक हे दाखयला पळय इंटरफेराचेर आमी वेलकम करता. एक आमदारान आमकां बरें मार्केटा बद्दल सुदारणा करपाक मेन पॉयंट्स कितें मांडले ना मेन कशें आसा तेंच्यांनी पार्किंग एरिया आहा तेजेरूच स्लॅब्स दिला. मेन जे आमचे स्ट्रक्चर आहा ते ओल्ड आहा. थोडे आमचे हे बी स्लॅब बी मातशे तुमकां न्यू जातात पडचे पडटा. आमी सगळे विशय मांडले आनी आमकां सगळ्यांचो पयलींचो विशय मेन इम्पॉर्टंट आसा की आमचे एग्रीमेंटा रिन्यू जावंक जाय. हो मेन विशय. सो ते जावंक जाय हें आमी सांगला. आमी कॉपरेट करता मातशें प्रोवायडेड आमचे एग्रीमेंटा पयलीं रिन्यू करची हो विशय. आनी कितें डिमांड बी घातल्या ना इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमदारान सांगला की 15 दिसांनी आनी एकदां मिटींग करूया आनी प्लॅन करूया. सो सुडा मार्फत हे जाता जाल्यार एके सायडीन बरी गोष्ट आसा की बरें काम जातलें मातशें. पूण ते करतना सगळ्यांचो हातभार लागून. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. राज्यात नितळ मळब आनी खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. फुडले 7 दीस मळब नितळ आसतले. सकाळी दव आनी धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची. जाल्यार दनपरां खर उष्णताय जाणवतली. तापमानात वाड जातली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. बिरेस्तारचे चडावात आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. राज्यांत नितळ मळब. तापमानात उष्णताय. घेवची भलायकेची जतनाय. सकाळी दव आनी धुके. प्रवास करप्यांक सल्लो. सांजे कांय प्रमाणात थंडसाण. बिरेस्तारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.